आमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज मंगूर हिल हो कंटेनमेंट झोन आसा. जवळ जवळ 2 महिने 3 दीस झालेले आयज कंप्लीट झालेले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आहा थंयसरल्या लोकांची सामकी हालत एकदम बिकट जाल्लेली आसा. पूण सांगून खुशी भोगता की आयज आमच्या गव्हर्नमेंटान तेंचे सगळे ट्रिटमेंट केलेले आसा. तांकां जे टेस्टिंग केलेली आसा ते आतां नेगेटिव्ह मेळपाक स्टार्ट जाल्लेले आसा आनी खंयसर तरी आयज तो कंटेनमेंट झोन रिलीज जावपाचो आसा. म्हाका दिसता हार्डली 8 ते 10 दिसा भितर तो कंटेनमेंट झोन आहा पळय तो ओपन जावपाचो आसा. म्हाका दिसता बाय 10 तारीख ते 15 तारखे पयलीं पासून तो ओपन जावपाचो आसा. पूण हांव रिक्वेस्ट करता की जे मंगूरचे आमचे भाव आसा ज्यो भयणा आसा तेंच्यांनी कांय पॅनीक जावपाचें ना किंवा रॉंग स्टेप घेवपाचें ना. हांव हांगा थंयसर खूब जाण पॉलिटिकल इश्यू करूंक सोदता. हांव सांगता की ही मेसेज सगळ्यांक पावलेली आसा. आमच्या वास्कोच्या आमदारान बाब कालूस आल्मेदान सीएमा कडेन पर्सनली उलोवन ही कंटेनमेंट झोन मांगरांतलेच न्हू जाल्यार खाऱ्यावाड्या सुद्धा कंटेनमेंट झोन आमी रिलीज करपाचे आसा. खाऱ्यावाड्या सुद्धा आमकां आतां नेगेटिव्ह गावता. हांव आमच्या गव्हर्नमेंटा तर्फे गव्हर्नमेंटान जे आमकां कावन्सिलरांक खूब इम्पॉर्टन्स दिलेले आसा जशे डेप्युटी कलेक्टर जे कंटेनमेंट झोनान जेंकां कितें कडधान्य पावयता ते मंगूर हिल आसूं ते खाऱ्यावाड्या आसूं हे थंयसरले कन्सर्न कावन्सिलरांक घेवनूच पावलेले आसा. आयज आमचे लविनाबाई कावन्सिलर आसा तेणीन खाऱ्यावाड्या सगळ्या जे कंटेनमेंट झोनान जे कोण आहा रहिवासी आहा तांकां तेणी कडधान्य पावयलेले आसा. सो हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सगळ्यां की हो पॉलिटिकल इश्यू करपाचो न्हू. आमी सगळ्यांनी टीम वर्क म्हणून काम करपाक जाय. आमी जे कंटेनमेंट झोनान जे कोण कोण फसलेले आसा तांकां हेल्प करपाक जाय. खंयचे तरी वाट भायर काडपाक जाय आनी ह्या कोरोना पासून आमी मुक्त जावपाक जाय. इतलेंच न्हू जाल्यार आमकां आख्खे गोंयकार आमकां वास्कोकारांक किंवा मंगूरकारांक दुसरे नदरेन पळयता ते पळोवपाचें न्हू. कित्याक आयज खंयसर तरी मंगूर हिल आयज क्लियर जाल्लेले आसा. थंयसरले जे जितले आसा जितले आमचे भाव भयणां आसा तांकां व्हायरस थोडो लागून सुद्धा गेल्लो आसा आनी आयज तेंचे प्लाझ्मा स्ट्रॉंग जाल्ले आसा. आनी समज खंयसर गोंयान दुसऱ्या एरियेन कोणाक समज साल्वार करपाक जाय तांकां प्लाझ्माची गरज आसता तेन्ना ह्या वास्कोकारांची किंवा ह्या मंगूरकारांची आमकां गरज पडटली. सो हांव लोकांकडे मागता विनंती करता की वास्कोकारांक दुसरे नदरेन पळोवं नाका. आमी एकामेकांक आमी हेल्प करपाक जाय आनी ह्या कोरोना पासून आमी मुक्त जावपाक जाय.